गिमाच्या दिसांनी केळी खावप कित्याक फायद्याचे? नमस्कार, हांव उषा जरावकर, भांगरभूंयच्या विशेष कार्यावळीन येवकार। वर्साचे 12 म्हयने बाजारात मेळपी फळ म्हणल्यार केळे। हे फळ रुचीक तशे भलायके खातीर फायदेशीर आसा, मात तें सैमीक पद्दतीन पिकिल्लें आसपाक जाय। चडशी केळी रसायण लावन वा चुनो लायन पिकिल्लीं आसतात, ताका लागून ती खातना मदीं घट्ट लागतात। ह्या हंगामात केळी खाल्ल्यार जायतीं दुयेंसां टाळूंक मेळटात। मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, विटामीन B6 आनी हेर जायतीं पोशक तत्वां केळ्यांत मेळटात, जी पचन आनी काळजाचे भलायके खातीर बरी आसतात। पचन क्रिया सुदारता। गिमाच्या दिसांनी लोकांक पचनाचे त्रास जातात। अशे परिस्थितीत केळे खाल्ल्यार पचन बरें जाता। पचन क्रिया सुदारून तुमी जायत्या गंभीर दुयेंसांक टाळूंक शकतात। देखून दर दिसाक एक केळें खावप फायद्याचें। मोडशे खातीर फायदेशीर। ह्या हंगामात उश्णतायेक लागून लोकांक मोडशी, लूज मोशन हाचो त्रास जाता। अशा वेळार केळे खाल्ल्यार तातूंतल्यान रोखडीच सुटका मेळूंक शकता, पूण त्या केळ्यांत मिठास मिक्स करून खावंक जाय। तशेंच केळ्या वांगडा साकरेचे कांय कण खाल्ल्यार तुमकां फायदो जातलो। रगत पातळ दवरता। केळी कुडींतले रगत पातळ दवरपाक मजत करतात। तशेंच केळे खाल्ल्यार रगताचो प्रवाह सुदारता। केळ्यांत मॅग्नेशियम आसता, जे रगतांतले कोलेस्ट्रॉल उणें करता। कोलेस्ट्रॉलाचें प्रमाण उणें जातकच रगत पेशींतली रगताची येरादारी सुदारता। बुध्दकोश्टे खातीर फायदेशीर। बुध्दकोश्टेच्या दुयेंसां खातीर केळी खावप संजीवनी वखदी वनस्पती सारके। केळी खाल्ल्यार बुध्दकोश्टतायेची समस्या सोंपता। हे खातीर केळ्या वांगडा दूध पिवचें। सदां राती न्हिदच्या आदीं हें केल्यार बुध्दकोश्टे पासून सुटका मेळटा। आनीकय अशा खबरां खातीर फेसबूक, इंस्टाग्राम, X फॉलो करपाक विसरूं नाकात। भेट दियात भांगरभूंय वेबसायट www.bhangarabhui.com।